आज संपूर्ण काणकोण जे आसा हें भगवामय जाल्लें आसा। कित्याक काणकोणा आनी काणकोणकारां खातीर एक ऐतिहासीक मोमेंट। देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी काणकोणाक पयली फावटी येतात आनी त्या खातीर सरकारी यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। काणकोणकारूय ताच्या वेलकमा खातीर सज्ज जाल्ले आसात। आमी पळोवपाक शकता की कितले भव्य दिव्य स्वागत केल्लें आसा। ह्या पर्तगाळच्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता ह्या कारणान। त्याच बरोबर हांगा आज नरेंद्र मोदीच्या हस्ते 550 रुपयाच्या कॉयनाचे अनावरण जातलें आनी प्रभू श्री रामाची 77 फुटी जी मूर्ती उबारल्या तेजें अनावरण जातलें। जॉब स्कॅमातले मुखेल आरोपी पुजा नायकान कांय दिसा पयलीं प्रुडंटाकडे उलयतना 2 अधिकाऱ्यांची नांवां चव्हाट्यार हाडिल्लीं। जॉब स्कॅमात पीडब्ल्यूडीचो चीफ इंजिनियर आनी एक IAS अधिकारी हेल्पिंग हँड म्हूण पुजान आरोप केल्लो। तेन्नाय प्रुडंटान अधिकाऱ्याक आडपाचो यत्न केलो, मात अधिकारी मिडिया मुखार येवंक तयार नाशिल्ले। आतां पेडण्या एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन पीडब्ल्यूडीचो चीफ इंजिनियर पार्सेकराक कॅमेरा मुखार गाठलो। तो म्हणटा नो कमेंट। तुमचें नाव येता सर? तुमचें नाव येता नो कमेंट्स। कमेंट्स म्हणजे नो कमेंट्स म्हणजे सर तुमचेर उलोवप ना, आरोप जाता न्हू तुमचेर? आरोप जाता, तुम्ही अधिकारी उलोवंक जाय जॉबाक। म्हणजे कळें अशें आसता। मौन म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? ऍक्शन घेतले। नो कमेंट्स म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? खोटे आरोप केले, खोटे आरोप कितें ऍक्शन एक्सेप्ट करता तुम्ही? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर। सांगा कितें म्हणटात? उलय सर। पुजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा, लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात तुम्ही ना भितर त्या प्रकरणात या ना म्हणजे ते आरोप करता। तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार तुम्ही देऊ शकतात तशे जॉब? टीचर ऍक्शन बी घेवपाक तुम्ही हे करतल्यात की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी काय तुमका खंयच्या मंत्र्यान सांगला? म्हणजे मंत्री आमदार मिनिस्टरांचो बी तुमका काय सपोर्ट बी आहा तसो? म्हणजे सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळोवया बी अशें कितें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। महाराष्ट्राच्या उदकांनी 2 गोंयचे नुस्तेमारी ट्रॉलर्स जप्त केले। बंदी घातिल्ल्यो LEDच्यो वस्तूय ट्रॉलरांनी सापडल्यात। महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी ॲक्शन तांचे आड घेतल्या। सुत्रांचे माहिती प्रमाण जप्त केल्ल्या मदलो एक ट्रॉलर गोंयच्या आमदाराचो। काल रात्री 9च्या सुमारास आम्हाला देवबाग समोरील समुद्रात एक 11:30 ते 12 सागरी मैल अंतरावर गंगा 9 आणि सॅम मिंगल या 2 मासेमारी पर्सील नौका लाईट लावून उभ्या असलेल्या LED लाईट प्रकाशझोत लावून उभ्या असलेल्या आढळल्या। त्यानंतर आम्ही त्यांना पकडलं आणि त्या नौका आम्ही घेऊन सर्जेकोट बंदरात आणलेल्या आहेत। आता ह्या नौका सर्जेकोट बंदरात अवरुद्ध करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत। तसेच आता इथं मासळीचा लिलाव, त्या नौकांवरील भेटलेल्या मासळीचा लिलाव करण्यात येत आहे। पुढील कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग मालवण यांच्याकडून होणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मयडे बार्देस एका 17 वर्साच्या तरणाट्याक सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयलें। घोणसान खंय ताका रातयान चाबलो। हॉस्पिटलांत उपचार चलिल्ले कडेन सोंपलो। लेगीत बुधवारी रातीक रातची 8:15 8:30 टायमार तो अभ्यास करता दिसून उठून तो बायक रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कुशीकूच उठून सायडीक चल्लो। कितें ताका घोणस तो चाबलो। तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार, तो घोणसूय त्याच्या बरोबर तो रस्त्यार 2 मीटर 3 मीटर येयलो। ताका फाफुडला पांय आनी गेलो तो। म्हटल्यार घरान वयता म्हणून आईक सांगपाक आपल्या की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चावला की आपणाक जगपाचो ना आतां। म्हटल्यार तो सामको बेशुद्ध जालो। बेशुद्ध जातून बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो। ती व्हरतकूच ते दोतोरांनी ताका मातसो तापयलें, सादारणशी 1 वर मातसो ट्रिटमेंट कितें दिली त्यांनी। तोच जायना म्हणून सांगता ते हें आतां कमी सुदारणा जायना ते पूण तेंच्यांनी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका। तिसून आजिलान सादारणशी ताका 2:15 तेंच्यांनी तिसरूय तेंचे बरें जायना जालें कितें तेंच्यांनी परत बांबोळे व्हरचो पडटलो आनी तेंच्यांनी ताका बांबोळे धाडलो। आतां 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले। काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारणसो 4:45 सुमार तो एक्सपायर जालो। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार। बायणा सागर नायकाच्या घराचेर दरोडो घालपी टोळयेक बेंगळूर मुंबय सावन उखलून गोंयांत हाडले। पुलीस चौकशे उपरांत DGP आलोक कुमार मिडिया मुखार। वास्को के बायणा एरिया में एक हाउस डकैती हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली गोवा पुलिस ने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान
बहुत मेहनत करके जितने भी लीड्स इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आ रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के तौर पे, चाहे वो आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्शन हो या टेक्निकल सर्विलांस हो, और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स जो यूज किए गए थे हाउस ब्रेकिंग के लिए, हम लोगों ने परसों इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग सारी रिकवरी इफेक्ट की गई है। हम लोगों को आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है ताकि किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट स्टेट के अंदर में ना हो। इसके लिए एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं जिससे पुलिस विजिबिलिटी इंप्रूव हो। इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन क्रिमिनल्स के मूवमेंट से और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और उसमें कम्युनिटी की क्या भागीदारी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में मैं आपको बताऊं जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है, और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया। जाल्यार दुसरे वटेन पुलिसांनी केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर आमदार संकल्पान पुलिसांचो सत्कार केलो। ते लोक फक्त क्रिटिसाइज करपाक सोदता, आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक, जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लें आसा। म्हाका दिसता, म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून, क्रॅक जावपाना म्हणून, कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो। चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो, तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो। आयज हे सगळ्यांचे, कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली, ती अजून पयलीं केसीस क्रॅक जालेली ना, बट आयज खरेंच आमचे तिनूय पीएन, तेंचे आख्खे PSI, आमचे हेड कॉन्स्टेबल, आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली, हेंकां सगळ्यांक सल्यूट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत महत्वाचे निर्णय जाल्यात। आता सनद फकत 45 दिसां भितर मेळटली। सनद मेळपा खातीर जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आता 45 डेजचेर हाडल्या, 15 दीस कमी केले, जेणे करून बाकी TCP फॉरेस्ट हातूंतल्यान जे सगळे हाजे रिलॅक्सेशन केलां आनी ते 45 दिसाचेर हाडला। 45 दिसाच्या भितर सनद मेळटली। वेटनरी कॉलेजी सहित हेर खात्यांनी नोकर भरतीक बावटो। कॅबिनेट डिसिजनाचे इट इज एन प्रपोजल फॉर द फिलिंग ऑफ द 3 पोस्ट इन द इमेजिंग टेक्निशियन, 1 पोस्ट इन द लॅबोरेटरी असिस्टंट through the unreserved category on the contract basis for the 1 year till the regular post from the staff selection in the Directorate of the Animal Husbandry and Veterinary Science. The emergency creation of the post in the Mopa Airport Development Authority, MADA. Approval of the cabinet for the creating the teaching and non-teaching post for the upcoming Goa College of the Veterinary and Animal Science. Taka post approval dile. It is in various posts at a various level, approximately 23 पोस्ट, 23 कॅटेगरीतले पोस्ट, हितूंतल्यान हे पासून सगळे आयले, म्हणजे प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर सगळे आयले। 23 कॅटेगरीतले पोस्ट, अशे पोस्ट धरीत जाल्यार ते 185 ऑल टुगेदर। हे सध्या तरी पयलीं हांकां आत्ताच्या घडीक एप्रुवल दिल्लें आसा हांगा वेटनरी कॉलेज। पोस्टाक एप्रुवल दिवचें पडटा कारण आमी नवीन कॉलेज सुरू करता, खंय वयतले कितें वयतले मागीर। जनविकास उपक्रमांतल्यान 28 कायद्यात बदल केल्यात। गोवा जनविश्वास ओके 12th Act of the Goa which is being required compulsory हातूंतल्यान 2 हे केल्ले आसा। एक आमी ज्या ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी, जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पळय न्ही वेगवेगळे, थोड्या हितूर इम्प्रिजमेंट हे जे आशिल्ले थंयसर फायन येयल्या, म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना। ओके, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस सुरू केला, तो सेम डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा। शिरगांवा लयराईचे जात्रेक जाल्ल्या स्टॅम्पेडाचो रिपोर्ट खंय सरकारा कडेन पावला। थंयसरलो जो रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाला पळय न्ही, ताजें ऑलरेडी प्लॅनिंग जाला। फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर थंयसरलें काम सुरवात जातलें। बाकीचो रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स आनी हे ते गव्हर्मेंटा कडेन फायल येयले, गव्हर्मेंट वील टेक एक्शन प्रॉपर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
we are yet to get the print of the order. Once we get, we'll come to know the details of the order. But basically, it looks like the court has accepted our argument that if the population of a scheduled caste is less than 1%, and the seat that is to be reserved by calculation, if it comes to below 0.5, such a situation may permit the authorities to not to provide for reservation. Plus, there is a provision in the Panchayat Raj Act which says that if the scheduled caste or scheduled tribe people, or rather scheduled caste people, are not properly represented, the election commission can direct that in a given panchayat or a Jilla Panchayat, a co-opted member can be provided for. So that provision is there in the Panchayat Raj Act. It looks like the court has upheld our contention. So I think it looks like we have succeeded on all counts. Now the elections will be held on time, and the reservations as we have provided for, rather the election commission has provided for. See, the notification can come any time before 15 days of the due date. Today the matter was fixed for judgment before the Honorable High Court. Honorable High Court was pleased to dismiss both the writ petitions filed by the candidates from the South Goa Jilla Panchayat. Both the petitions are dismissed. Okay. Now, as per the notification, it was decided that 20th December is the election. Yes. What? 20th is the date already scheduled for election. Now, in view of the disposal of the petition, the elections which are scheduled will go as per the declared schedule. When do you expect notification related to Code of Conduct? No, that is for State Election Commission. Now, once the petition is disposed of, now the further steps will be taken by State Election Commission. 4 दिसां पयलीं सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या टेल्स ऑफ कामासूत्रा इव्हेंटाक खर विरोध जालो. सरकारान आयोजकांक नोटीस इश्यू करून रोखडोच इव्हेंट रद्द केलो. पुलिसांनी ऑलरेडी पुलिसांच्या लक्षात आयल्या उपरांतूच आनी म्हज्याय लक्षात आयल्या उपरांत हांवें पुलिसेक धाडलेलें तो बॅन केला. अशा पद्दतीचे इव्हेंट्स गोंयांत हे केन्नाच करपाक दिवचे ना आनी वी आर नॉट अलाविंग. कोण तरी भायर बसून जो एडवर्टायजमेंट घालता ताजेरूय बी जे आहा एक्शन घेवपाक लायल्या. कारण अनलेस एंड अंटील ऑफिशियली परमिशन घेतल्या शिवाय अशा पद्दतीच्यो एडवर्टायजमेंट सुद्दां इन फ्युचर कोणीच गोंयांत करचे न्ही. कोणूय येतलो आनी गोंयांत कितेंय करतलो हें आमी अलाव करचे ना. कारण म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट हाजेर लोकांनी निवेदन दिवच्या पयलींच आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली आनी तांकां हो इव्हेंट गोंयांत जावचो ना हें तांकां कळयल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोटपा सिगरेट्स एंड टबॅको प्रोडक्ट एक्ट खाला गोवा कॅन बरोबर मामलेदार पुलिसांनी मडगांवच्या एका स्कुला लागसार आशिल्ल्या गाडयांचेर रेड मारली. The police had sent a complaint where they had raided one Narayan store down the road just next to Fatima Convent. So they had sent that copy to the collector's office. Collector directed the Mamledar to come and act on that complaint. This is the 5th time that I am coming with the squad, and every time we are letting them off. You know, they say na ye party korche na ami bond doorta. But it has not happened. They have still got cigarettes. We have seized them. Stop selling cigarettes right next to the school. You know, the 100-yard thing is not really being implemented in seriousness. One fellow is showing us a trade license which expired in 1997, and he's saying na case solta. It should have been sealed because they are doing this illegality of selling cigarettes right outside the school. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. लोकांनी आपले लायटीचे मीटर फाल्यां मेरेन एक्सेसिबल करचे म्हूण 20 खात्यान नोटीस काडिल्ली. खात्याचे नोटीशीक विरोध करीत काँग्रेस 20 खात्यांत पावली. म्हजो मिटर वणटीर आहा सकयल घराच्या आनी गेट आहा पयस म्हळ्यार तो व्हरून हांव गेटी भायर घालूं म्हळ्यार कोणें रातचो टेम्पर करपाक आय हॅव टोल्ड हिम वील नॉट डू. तो म्हणटा एक्सेसिबल. सगळे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांचे मिटर जे आहा ते एक्सेसिबल आहा. ओन्ली थिंग इज टू गेट ओपन करून भितर येवन तो पळोवचो पडटा. दीस इज misuse of the power and we will strongly object. आमकां खबर ना हे खंयच्या डायरेक्शनान वतात. फाल्यां व्हरून जर हांवें कंपाउंडाचेर घातलो आनी कोणें येवन टेम्पर केलो ताची गॅरंटी कोण दितलो? होम मंत्री दितलो? हो दिसभर न्हिदता. गोंयकारांचेर बर्डन घालून फक्त पयशे कशे लुटप गोंयकारा कडेन हेच तुमचें धोरण. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आयज आमी फिशरीज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले पूण म्हाका दिसता डायरेक्टर एक मिनिस्टर कशी जाल्या ताका खंय अपॉयंटमेंट घेवचें पडटा. अपॉयंटमेंट ना जाल्यार खंय तें मेळना. हें म्हाका दिसता खंयचीच डिपार्टमेंट अशें करना. जेन्ना कितें एमर्जन्सी येता आनी आमी कितें सांगपाक सोदता तेन्ना डायरेक्टर जर अपॉयंटमेंट घे आनी अपॉयंटमेंट नासतना मेळपाक शकना जाल्यार ही आनी लोकांची रिप्रेझेंटेटीव गोंय
ही फॉरेन मिनिस्टर जाली पोस्टाची. सो आमी नेवरदलेस वी मेट अ डेप्युटी डायरेक्टर वेलीप बाबाक मेळ्ळे आनी आयज आमी गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की ही डिपार्टमेंट पळय आहा ही फेल्ड डिपार्टमेंट जालेली आसा. म्हाका दिसना ही डायरेक्टर डिपार्टमेंट जाय म्हणून फाल्यां लॉक मारल्यार तरी बरी. आतां ही सीझन स्टार्ट जाली. जुलय जेन्ना एंड सीझन स्टार्ट जाता 1 ऑगस्टान तेन्नाच्यान मालपे बोट, कर्नाटका बोट, महाराष्ट्रा बोट आनी गुजरात बोट फिशींग करता. ते भायले बोटी पळय येता आमचे उदकान तांकां 10 लाख तरी फायन दिवचे म्हणून. कित्याक जाता जेन्ना बोट दवरली डिपार्टमेंटान ती ऑक्शन जाता. ऑक्शनाचो माल पळय आसा 2 लाख, तो ऑक्शनाचो व्हॅल्यू जाता ऑटोमॅटीक 20,000. बीएलओन गडबडीन फॉर्म सगळे घेतल्या, लोकांक टायम दिवंक ना आनी हाजो परिणाम हे 7,442 लोकांक आज जाल्लो आसा. हांकां सगळ्यांक नोटिसी सर्व जातल्यो. तांकां मागीर परते आपले एड्रेस प्रूफ आनी सगळे बाकीचे डॉक्युमेंट 4 डिसेंबर ही लास्ट डेट आसा फॉर्म सबमीट करपाक. सगळे बीएलओ जे ताळगांवान आनी पणज्यान भोंवता हे सगळ्या लोकांचेर 30 नोव्हेंबर पर्यंत फॉर्म भरपा खातीर कित्याक प्रेशर घालता. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की खुबश्या बीएलओनी तांकां आपयल्या, तांच्यो सायनी घेतल्या की तुमी हांगा रावता म्हणून रिपोर्ट घातला आनी ते फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा. जे वोटर हांगच्यान शिफ्ट जाल्ले आसा परमनंटली, जांचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना, तांकां ह्या SIRच्या एक्सरसायजान तांचे वोटींग कार्ड शिफ्टेड दाखोवपाक जाय. दे डू नॉट हॅव द रायट टू वोट इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. Similar things we are observing even in Panji constituency. We have been told, especially in Altino area, the people who have left the government quarters and gone back to their villages, they are still enrolled as voters over there. They possess a latest card. They have been staying in Goa. They have voted in all the elections. Their name is missing in the 2002 SIR list which has been published on the Election Commission website. So I again urge the Election Commission to look into this, to ensure that the AERO of Taligaon and Panji are working sincerely in this exercise. गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है. Before the liberations, means in the 1940s, के वैकुंठ जी जिन्होंने कभी गोवा के लोग कभी सोचते भी नहीं थे तब सिनेमा के बारे में, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा काम इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में किया. इसलिए एक गोवा के बहुत बड़ी बात थी. और आज गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनके नाम पे ये आज स्टैम्प रिलीज होना गोवा सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है. तो हमेशा के लिए वैकुंठ जी का नाम ये पूरे देश भर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाएगा. आमकां तर सॉलिड खुशी आयला आनी लिटरली स्टांग आसा हांव विथ ऑल दीस. टॅलंट खूब आसा इन गोवा आनी पप्पालें कितें आशिल्लें ही वॉज वेरी फोकस्ड आनी सामको हें आशिल्लो टोटली इन टू दॅट लायन म्हणजे वर्कॉलिक. म्हणून ही could achieve all this.